बागेवन पेद्रू आणि पावलो हांच्यो आमी परब करता. ते आमचे अखंड इग्रोस मातीचे खांबे जावन आसात. आनी भाग्यवंत पेद्रू जेजूचो एक लागशिल्लो शेस आपोसल आनी एक खारबी जावन आसलो. आनी ताचो धंदो सदांच नुस्तें मारपाचो आसलो. आनी होच धंदो आमच्या ह्या प्रांतान वास्को कारीवाडा आनी हेर सुवातेचेर आसलेल्या भावा भयणांनी आपणायल्लो आसा. त्या धंद्याचेर हेच भाशेन तांचो देवाचो आशिर्वाद आसून आनी ह्याच आमच्या भाग्यवंत पेद्रू आनी पावलोची परब करतना ह्याच भाग्यवंतांचो तांचेर भरपूर देवान आशिर्वाद घालूंक आनी तांचो वावर सुफळ करूंक म्हूण आमी देवाक आयज दिन मागता. आनी ह्याच भाग्यवंतांची देख घेवन आमचे घोराबे बरे आमी शेगुणी करूंक आनी आमचो वावर धंदोय चलयतना प्रमाणीकपणान शेगुणांनी आमी करूंक ही परब आनी ह्या भाग्यवंतांचो आदार आमकां फावो जा म्हूण आयज आमी ह्या भाशेन पुरसांव करता आनी ही परब मनयता. हांव सांगो कोत्ता की आयज आमचे फेस्त आमी खारवी भाव ह्या वाड्या वयले ही जी परंपरा आहा सेंट पॉल सेंट पिटर हाची आमी ह्यो वर्सान वर्स परब करता. आनी हीच परब आमी आमचे जाणटे आमचे वडील करीत येयल्या. आनी जे ह्या कोरोना व्हायरसा लागून आयज आमी जायते जाण एकठांय जावंक ना पूण थोडे जाण एकठांय जाल्या किंवा जी ही परंपरा आमची आसा लायक क्रिस्तांव भाव भयणांची आमची खारव्यांची की आमी मुर्ती ही घेवन आमी पुरसांव काडून आमी जेटीर वयता आनी जेटीर वचून बोटीर बसून बोटीर हें करून आख्खी आमचो दर्यो आमी बेंजार करता. आनी ही परंपरा आमी वर्सान वर्स करता. ही जी आयची फेस्त जे सेंट पॉल आनी सेंट पिटर हाची परब हांव सगळ्याक भाव भयणांक गोंयच्या भाव भयणांक हांव येता आनी मागता इतलेंच की देवान हे सांगतानी आमचेर बेसांव घालचें आनी जे आयज आमचे दुयेंस हे अदृश्ट आमचेर येयला ते आमचे वयले निवारचे आनी सगळ्यांक आमच्या भाव भयणांक सगळे गोंयचे तशेंच आमचे खारेवाडा भाव भयणांक सदांच राखचे देवान कृपेन दवरचें.